आमच्या मय मतदारसंघात 7 पंचायती आहा आणि 7 पंचायतीचेर भारतीय जनता पार्टीचे वर्चस्व आसा। भारतीय जनता पार्टीन ह्या सगळ्या 7 पंचायती घडयल्ले आसा आणि त्या पद्दतीन आयज सगळ्या सहकार्य आसा हे आमी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या पुढारपणान ह्या चलणाऱ्या सरकारान सगळ्या 7 पंचायतींक समान न्याय दिल्लो आसा आणि समान कार्य या सगळ्या 7 पंचायतींत चालू आसा। ह्या अंतर्गत जी कामां जाता त्या सगळ्या पंचायती क्षेत्रांत सगळी कामां व्यवस्थित रित्या जाता हेजो आमकां अभिमान आसा आणि सगळे पंच मेंबर जे आमचे 7 पंचायतीचे पंच मेंबर आहा ते सगळे जाण आमच्या कडेन निगडीक आहा आणि आमी ह्या सगळ्या पंच मेंबरांक किंवा सगळ्या पंचायत क्षेत्रांतल्या सगळ्या कामां खातीर इक्वल न्याय दिवन हें काम चालू आसा। सरवण पंचायतीची सरपंच उलयता तेन्ना जवळ एप्रिल म्हयन्यान माझी सरपंच म्हणून निवड झाली आणि डेप्युटी सरपंचाचो जागो रिक्त आसलो, खाली आसलो, तो आम्ही कालूच भरून घेतला आणि दिव्या नायक ही सरवणची पंच तिची निवड झाली आसा एज अ डेप्युटी सरपंच आणि ती बिनविरोध येयल्ली आसा आणि आमची जी पंचायत जी आम्ही आता कारभार चलयता ती आमची भारतीय जनता पार्टी तर्फे चलयता। तसेच आमचे गोयाचे मुख्यमंत्री त्यांच्या नेतृत्वा सकयल आणि आमचे स्थानिक आमदार ह्याच्या नेतृत्वा सकयल आमची पंचायत चलता आणि आमकां आमच्या आमदाराचो मोठो पाठिंबो आसा। जशी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा, रस्त्याची आसा, तशेंच आमच्या हालींच आमदारान पंचायतीची पायाभरणी केल्ली आसा, ते बी काम चालू आसा। तेन्ना आमची पंचायत जी आसा ती आमी एकवट आसून आमी बरें काम फुडें करतली। तशेंच दुसरी गोष्ट आसा म्हणजे 2 म्हयने जाले हांव सरपंच बसला तेन्नासून आमी अशी थोडी कामां स्टार्ट केल्ली आसा। मेन मुख्य म्हणजे जेन्ना हांव निवडून येयल्लें एज अ सरपंच म्हणून तेन्ना हांवें एक आश्वासन दिल्लें त्या दिसाक की आमचो जो टॅक्स आसा तो खूब मातसो प्रमाणान वाडलेलो आसा, तो टॅक्स हांवें कमी केल्लो आसा आणि कारण जरी आम्ही बारीक सामान्य जनतेचे जर लक्ष दी जाल्यार हो टॅक्स तांकां खूब म्हारग असो वयतालो। कारण जी बायल मनीस आसा जिचो घोव ना तिका आपली चूल सांची कशी पेटोवपाचो हो खूब तकलेक प्रश्न आसतालो, म्हणून त्या लोकांचे विचार करून हो टॅक्स हांवें कमी केल्लो आसा आणि आता लोक आमचे खूब खुशूय बी आसा। आणि दुसरो मोठो प्रश्न म्हणटा तो गार्बेजीचो। आमचे कारापूर सरवण पंचायती गार्बेजीचो व्हडलो विषय आसा आणि तेका लागून आमी जाले 8 दीस सुमार गार्बेजीचो प्रश्नाचो सुटावो केल्लो आसा आणि आमची जी गाडी आसा ती पयऱ्यान येता। सुको कचरो सध्या आमी कलेक्शन स्टार्ट केल्लो आसा आणि एका म्हयन्या भितर बी आमी वोलो कचरो बी स्टार्ट करतली, कारण आमची MRF शेडीचे काम चालू केल्ले आसा। हांव 2 म्हयन्यांनी येवन आता ते MRF शेडीचे कामूय बी चालू केल्ले आसा आणि आमी कशें आसा ताबडतोब जाता तितली बेगीन MRF शेड उबारतली, कारण मागीर आमकां गाडयो बी मेळटल्यो आमकां पंचायतीक आणि आमी सदां कचरो कलेक्शन करपाक स्टार्ट करतले। आता सध्या पयऱ्यान करता। तेच भायर आता आमचो तिसरो प्रश्न आसा तो आमच्या आता कारापूर गांवांत आमकां भुरग्यांक खेळपाक ग्राउंड ना। आमचो जवळ जवळ 12,000 स्क्वेअर मीटर आमची एरिया आसा, ते एरियेन आमी भुरग्यांक ग्राउंड दिवपाचे हांव तुमकां सांगता की जाता तितले बेगीन हांव ग्राउंड दिवपाचे प्रयत्न करतले। हेतून आमचो आमदाराचो सपोर्ट आसतलो, मुख्यमंत्र्याचोय बी सपोर्ट आसतलो आणि आमची जी पंचायत आसतली ती भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात सकलूच चलतली।